भाजपा विधानमंडळ पक्षाची शुक्रारा परवरे बसका झाली। 14तले 7च आमदार बसके गायले। बसकेत विषय आयले ते असे, नोकर भरती सद्याक बंद, आमदारांनी सरकारी नोकर भरतीचो विषय काढिल्लो। सध्या नवी नोकर भरती ना म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी क्लिअर केला। मतदारसंघांनी पीडब्ल्यूडी कडल्यान 500 कोटींची कामां जाव येतात। पीडब्ल्यूडी 500 कोटी मेरेन कामांची टेंडरां काढूंक ग्रीन सिग्नल मेळ्ळा। पीडब्ल्यूडी मार्फत आमदारांनी मतदारसंघांनी कामां करून घेवची म्हणून सीएमान सांगले। प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराबरोबर आमदारांची 1 to 1 बसका। आमदारांनी कामां प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराकडेन दिवची। वाळपय ITI सुरू करपाचो निर्णय सरकारान घेतला। थंय मोपा विमानतळाक लागपी कर्मचाऱ्यां खातीर स्किल डेव्हलपमेंट कोर्स आसतले। 2 ITI विमानतळांचे कोर्स जातले। वाळपय नवी ITI सुरू करपाचें थारला। ITI 20,000 चौरस मीटर जमीन संपादन सुरू। पेडणे आणि वाळपय ITI विमानतळाक लागपी कोर्स। उत्तर गोंय PDAचो विषय बीजेपी आमदारांच्या बसकेक चर्चेक येवंक ना। उत्तर गोंय PDA फोडून 2 PDA करपाच्या विजयाच्या प्रस्तावाचेर पर्रीकर कांयच उलोवंक तयार ना। जेन्ना निर्णय जातलो तेन्ना सांगता म्हूण ताणें मिडियाक सांगले। बीजेपीच्या कांय आमदारांक सध्या तेच कोत्र गेला। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे।